mothers and grandmothers, and aware of that they are the resources, they are the bioresources and plants are available from which we are making a food for us. Tomorrow, our children may not know these are the varieties are available with us. What we are enjoying today, we are passing on to the next generation, and they will passing on to their children and grandchildren. Then only our society will be intact. See why I am very happy today, because your moms, grandmoms, everyone is aware that they are the bioresources and vegetables are available in our village. They are very rich in nutrients. They are very rich in nutrients. They are cultivating in ourselves. We are not depending on anyone else for our food, and preparing a different dishes and dividing our culture towards the Western, purchasing the chips and the other burgers and other things, that creating a lot of health problems to the children. Do you know why biodiversity? Anyone knows? Why biodiversity? Why we are all are one family, no? Why you are different from each one? Why you are different from each one? Your sister is different from you. Your side neighbor is different from you. Why? Tell me. Tell me. See, some people, we are saying now. Previously in this village, before you were born, temperatures are not this much. That may be around 30 degrees or 25 to 30 degrees. Today we are reaching nearly 50 degrees temperature. In summer it is horrible. We don't know how many plant species are disappearing from our villages, and some are emerging from that. They are sustaining for the rising temperatures. See, there are the two aspects in our life in between you and me. One is sun, another is land. What we see, climate. Climate is somebody knows that climate, we are not aware of it. No, it is from this sky. We don't know anything about it. But you know sun. But both are interrelated. Any change in climate, I told you, temperature, sudden cloud burst. These things will change our lives. You can see in the Wayanad in nearby Kerala, how many people are died. Do you know? So why we need to preserve these bioresources and our natural resources? We are fortunate enough, our country having a multiple varied climates, varied cultures, varied food patterns. Nowhere in the world we can get it. Nowhere world knows that what we have. Our mothers will know how to cure our cough. Everybody knows that in Corona how many people are disappeared from our neighbors and our own family members. But our grandmothers, mothers know how to feed and how to cure that one. Simple things. So these are the knowledge which we have to possess. We know our resources. That should be conserved, utilized, and what we are utilizing, we are pass on, paid sharing to the next generation. And anybody can see, you people learn in coming years, biopiracy. In cinema, anybody new cinema comes, our people immediately self-transfer will be done it. This is piracy. Likewise, this is biopiracy. This is crores of lakhs of rupees they are earning from us, medicinal companies. We don't know which variety of the plant is suitable for our food patterns, changing the genetic composition. Why we are all different from this? Because our parent genes are different from others. So genetic resources, we don't learn from the next stages. When it comes to they are so lucky enough. During my school days, we don't know anything about it, just only playing and reading books and books. So these are the very crucial points. At least we are very lucky, our mothers have participated, our teachers are encouraging, biodiversity management committee members are encouraging you. Learn more, know more about your surroundings. Know more your place, what they have. Not looking for the outside, just know the resources around you. पावता मागे मी जी हे पळयले तुमचे सगळे एक्झिबिशन
म्हजी एक लाईन तातून ऍड केली. माझ्या गोव्याच्या भूमीत रान भाज्यांची समृद्धी, केरी गावात बघावी माझ्या भगिनींच्या रेसिपीची माहिती आहे. त्यांना हांगा 70 गुण ते सुद्धा इतलेशे धाकटे गावातले. म्हणजे आमचे गोंय कितले समृद्ध असतले हातून आनी दुबावूच ना. आणि हे जे सगळे पॅरेंट्स आसा ना, जे सगळे आयो मम्मी कितें म्हणटात ते, आई म्हणजे एकच शब्द येता जो जिव्हाळो जो भुरग्यां बद्दल आसता. आणि जेन्ना कसली गोष्ट भुरग्यां खातीर करपाची आसता किंवा भुरग्यांनी खावपाची करपाची आसता, तातूंत सगळे ओतप्रोत आमी करून ते तयार करता. तर भुरग्यांचे स्कुलान करपाचे, स्कुलान व्हरपाचे म्हणल्यार तर आनीकय बी चड तातूंत एट्रॅक्टीव जाता. सो हे जे आसा सगळ्यात पयलीं हांव आतां अदूळच्यान आमी उलयता बायोडायवर्सिटी. सगळ्यांक खबर आसपाक जाय वॉट एक्झॅक्टली बायोडायवर्सिटी म्हणजे कितें आनी ती कित्याक इतली इम्पॉर्टंट. बायोडायवर्सिटी साध्या शब्दांनी सांगता आमी हांगा मनीस जात, दादले जावं बायल जावं मनीस जात ही आसता. आता जगात इमॅजिन करा की मनीसूच आसा, मनीसूच आसा, शक्य आसा? फक्त मनीस, झाडां ना, मनजात ना, जनावरां ना, कांयच ना, शक्यच ना. तशेंच प्रत्येक जो जीव आसा ना तितलोच इम्पॉर्टन्स प्रत्येक जिवाक आसा, ताचे खंय तरी एक स्थान आसा. ताका लागून आमी सगळी ही जी बायोडायवर्सिटी म्हणजे कितें, प्रत्येक जीव तो एक दिवशी धाकटी मूय आसूं किंवा मातयेंतलो जो मायक्रोब म्हणटा जो आमकां दोळ्यांनी दिसना तो आसूं किंवा व्हडली व्हडली रूख आसूं, झाडां आसूं किंवा व्हडले हत्ती घोडे आसूं, हे सगळीं मेळून जी मनजात झाडां पेडां मायक्रोब सगळे मेळून जाता न्ही, जी आसा ताका बायोडायवर्सिटी. बायो आनी डायवर्सिटी माझी टीचर मदीं येतली सांगपाक, एक्सप्लेन करपाक. सो बायो म्हणजे लायफ, सादे शब्द सगळ्यांक खबर आसपाक जाय कित्याक बायोडायवर्सिटी BNC बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा. बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट खबर आसा, कमिटी खबर आसा. बायोडायवर्सिटी म्हणजे कितें हें प्रत्येकाक खबर आसता. सगळे जे जीव जंतू तुमच्या गावात आसात ते म्हणजे बायोडायवर्सिटी आणि तांकां प्रत्येकाक एक नाव आसा. आमी जी लोकल नावां दिल्यात ती सोडून ताका एक सायंटिफिक नेम आसा. ओके. आणि आयची हे तुमची भाज्यांची हे सगळे पळोवन आतां तायकिळो कुड्डू, तायकिळो खावप हें आमकां कशें कळ्ळां? कोणें सांगलां? सायन्स आमी जर्नल वाचल्या काय कितें पेपरार आयला? कांय ना. तायकिळो म्हणजे आमचे आजे पणजे सुद्दां तायकिळो खाताले. सो तो खावपाक शकता हें ज्ञान आमचे जाणट्यांक आशिल्लें आनी सगळ्यो भाज्यो आनी तांकां तेंय खबर आशिल्लें फुडें फुडें ते खावपाचे हे सगळी कमी करतले म्हणून. मागीर ताणी ते खंय तरी रिलिजियस हाका लावन दवरलें. चवथी कडेन पांचांची भाजी खावपाकूच जाय, नाजाल्यार आनी खंयचे हाजेर तसलो पायस करपाकूच जाय, अशें करून खंय खंय कंपल्शन्स करून दवरले. सो ते सुद्दां तातूंत सुद्दां एक सायंटिफीक आमची हें आसा. सो ती घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. आणि बायोडायवर्सिटी जी आसा आमचे गोंय किंवा हे वाठार तर सामके वेस्टर्न घाट्स म्हणटात तो हॉटस्पॉट म्हणटात. हॉटस्पॉट म्हणजे कितें, इंटरनॅशनल लेवलाचेर खबर आसा की हांगा सगळ्यांत चड बायोडायवर्सिटी आसा आनी एंडेमिक स्पिसीज जे आनी खंयच जगार मेळना तसली हांगा कितलेशेच जीव जंतू आसा. सो तेय बी एक गजाल आमी याद धरपाक जाय. आनी कित्या खातीर याद धरपाक जाय की देर इज वन सेइंग, नेचर कॅन प्रोवाइड अस फॉर आवर नीड. आमचे जितल्यो गरजो आसा तितल्योय आमकां नेचर दिवपाक शकता, कितलेय दिवपाक शकता. कितले तुका जर खावपाक जाय जाल्यार कितलेय दिवपाक शकता, पण इट कॅनॉट प्रोवाइड फॉर आवर ग्रीड. जे आमकां आतां वता वता जर आमकां खंय एक पेरीचें झाड दिसलें ताजेर पेरां आयिल्लीं आसा कितलींशींच, पूण एकूच पेर ते मातशें सादारण पिकिल्लें आसता आनी बाकीची सगळी कशी आसता, कच्ची आसता. पूण मनीस कितें करता, वता वता ती सगळी फुटून वता, फुडें वचून ती भायर उडयता. बट दॅट इज वॉट इज कॉल्ड ग्रीड. आनी एक धाकटीशी गोश्ट आसा. एक ट्रक वतालो रस्त्यान
ताचे न्ही एक पोते पडले सकयल धान्याचे वाटेर रस्त्यार पडले थंय एक थोडे एक आयले हरणां आयले ते इल्लेशे आपले ते खाले गेली व्हडलो साकूच पडलो तांकां आनी कोण थंय रॅबिट्स आयले ते खाले गेले आनी ते पक्षी आयले थोडे ते आपले तोचीन कितले जाता तितले खाले उडून गेले मनीस आयलो पोतेच घेवन गेलो सो दॅट इज वॉट इज ग्रीड ताणें आपल्याक जाय तितले खावून गेल्यार जाताले न्ही बाकीचे आनी 10 जाणांक ते पावतले सो दिस इज वॉट वी आर नॉट सपोज टू डू टेक थिंग्स which are not meant for us. आमकां ते भरपाचे ना आमकां जे घेवपाचे ना ते आमी घेवपाक जाय ते थंय साडपाक जाय आनी ताजो जागो तोच आसता आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार हे संदर्भान रानभाज्यांची जी तुम्ही सगळे इतले सुंदर ते रेसिपीज पळयता पळयता सामके खायन दिसताले काडून पण म्हाका जाल्ले पळयताले लोक सगळे पण चान्स नाशिल्लो काडपाक सो दॅट इज वन थिंग आनी हे कित्या खातीर की रानभाज्यो बी ज्यो खावपाक जाय पयलीं तुमी खबर आसा सगळ्यांक की आमचे जे जाणटे आशिल्ले ते एक 100 वर्सां म्हणल्यार तांकां कांय न्ही आशिल्ली 90-100 वर्सां सहज जगताले आताची जी एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टन्सी आसा ह्यूमन एवरेज जे सायंटिफिकली प्रूव जाला दॅट इज अराउंड 70 वर्सां वयर वाचप म्हणल्यार इट इज अ बिग accomplishment